गोंय विधानसभेचें अधिवेशन चालू असताना विधानसभा आवारांत गोंय भाजपाचो म्हणयारो प्रेमानंद म्हांबरेन सभापतीक दिल्ल्या कागाळीचेर कसलीच चवकशी करिनासतना आमदार रोहन खंवटेक घट्ट धरपाचो आदेश पुलिशेक दिल्ल्यान विरोधी आमदारांनी 2 दीस सभाघरांत अधिवेशन चालू असतानाच सभापती कडेन जाप मागताले. विरोधक, गोंय काँग्रेस, गोंय फॉरवर्ड, मगो आनी अपक्ष आमदारांनी सभापतीक अधिवेशन चलोवपाक दिवंक नाशिल्ले. विरोधी आमदारांक सभाघरांतल्यान भायर काडपाचो आदेश सभापतीक दिवचो पडलो. सभापती विरोधकांची मागणी मान्य करिना म्हूण विरोधी काँग्रेस, गोंय फॉरवर्ड, मगो आनी अपक्ष आमदारांनी गोंय राज्याचो राज्यपाल सत्यपाल मळिकाक निवेदन दिलां. तशेंच सभाघरांत घडिल्लो प्रकार नदरे मुखार हाडला. गोंय सभाघराचो जाणकार आमदार, गोंय राज्याचो आदलो मुखेलमंत्री, सभापती, विरोधी पक्ष मुखेली अशी साबार पदांचो अणभव आशिल्लो प्रतापसिंग राणे म्हणटा, भाजपाच्या म्हणयाऱ्यान सभापतीक केल्ली कागाळ फट आसा. आमदार रोहन खंवटे आनी भाजपाचो प्रेमानंद म्हांबरे मेळिल्ले तेन्ना थंय हांवूय हजर आसलो. खरें म्हळ्यार सभापतीन पुलिशेक आदेश दिवच्या पयलीं चवकशी करपाची गरज आसली. हांव वयतालो आनी तेन्ना रोहन खंवटे तो उलयताले म्हांबरे का कोण तो, आनी खोटें वचून स्पिकराक सांगलें स्पीकर शूड इन्क्वायर, शो कॉज नोटीस दिवंक जाय, कितें दिवंक जाय. विदाउट इन्क्वायरी यू टेक एक्शन. नॉट नेम. सगळें जें कितें जालां ताजो एक सारांश दिला आनी आमचो डिमांड की जो मनशान रोहन खंवट्याचेर फॉल्स केस घाल्या ताजेर एक्शन जावची. हें जर जालें ना जाल्यार गोंयचे लोकशायेची हत्या जाता. आनीक गोवा इज अ लँड वर्थ फायटींग फॉर. सो डेमोक्रेसी इन गोवा इज ऑल्सो वर्थ फायटींग फॉर वीच वी हॅव बीन नेम्ड, वी हॅव बीन एविक्टेड, but it is still worth fighting for. And it is not, we have people who have got huge experience in politics, people who are completing 50 years in politics. So this is an unprecedented incident and which signals the onset of fascism in entering into Goa through the legislative assembly. गोंयांत आनी गोंयच्या विधानसभेत इतिहास घडोवपाचें काम चल्लां. काल पयले खेपेक गोंयच्या इतिहासांत 4 माजी मुख्यमंत्र्यांक भायर काडून बजेट प्रेजेंट केलां. बजेट प्रेजेंट करता आसतना पयले खेपेक गोंयच्या विधानसभेंत विरोधी पक्ष ना. तुमी फाटलो रिकॉर्ड काडा आनी पळया. ज्या दिसा बजेट प्रेजेंट केलां त्या दिसा विरोधी पक्ष हो असेंब्लीक आसा. प्रत्येक बजेटाच्या वेळार विरोधी पक्षाचें रिएक्शन जालां. हांवूच आतां 25 वर्सां जालीं, बाब प्रतापसिंग राणे 50 वर्सां विधानसभेंत आहा, तातूंतली 20 वर्सां तरी ताजी मुख्यमंत्री पदाची कारकीर्द आहा. ताजे वेळार बी खूब झगडीं जाल्यां, खूब कितें कितें जालां. पूण बजेटाच्या दिसा विरोधी पक्ष एबसेंट आसा अशें एक दीस जावं ना. आनी इमिजिएट रिएक्शन जातालें विरोधी पक्षाचें सांजचेंच. आज आमकां रातचें घरा वतकीर पेन ड्रायव्ह लॅपटॉपां घालून चॅक करून आज सकाळीं रिएक्शन दिवचें पडलें. म्हणून आमी आज सकाळीं आमी स्पिकराक विनंती केली की कालचो इश्यू आसा तो तुमी रिजॉल्व करता म्हणिल्लो, आज तरी रिजॉल्व करा सो दॅट जावनी स्मूथ. पूण आजूय ते रिजॉल्व करपाचें, कोण रिजॉल्व करपाचें मुडा ना. आमी सांगलें तांकां व्हिडियो हें हाडात, कॅमेराचेर फुटेज हाडात. Yesterday the speaker said that he had given permission based on the police report. Report न्ही तो. Police were not there. Police wrote a letter. Police did not see anything. That sends her so. रातचे वचून तेज्या घरान वचप म्हणजे ते पुर्तुगेज टायमाक मंत्रीचें राज जालें. रातचे कित्याक वचपाचें घरा कडेन? The responsibility of the speaker to ask for details before. Yes. That is what we are asking. Fully, That is what we are pointing out. We told him. So just because the police gives a letter, he cannot give. You permission. see, you have to inquire, show cause and all that. We are responsible people. आमी कितें रस्त्या वयले भुरगे झगडीना. We are elected members, representatives, and just not for 1 year, 2 years. He's been there for more than 15, 20 years or 25. कितली वर्सां? 25 वर्सां जालीं. So what's the next step of action now? If nothing happens, speaker is. We have informed the governor, who is the head, constitutional head. Now let us see what is